गोयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळारूच मजत कार्य केल्ल्यान तेलंगणांतले 5 प्रवासी सुखरूप वाटावले। मध्य प्रदेशांत जाल्ल्या अपघातान हे 5 प्रवासी कारींत आडकून पडिल्ले। हो अपघात मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात काल शेनवारा घडलो। मेळिल्ले माहिती प्रमाण दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय तसेच दिलीप गावस आणि शैलेश गावडे हे अधिकारी प्रयागराज गेल्ले। प्रयागराज हांगासर महाकुंभ मेळ्यात वांटेकार जावन हे अधिकारी आपले कारींतल्यान गोंयांत येताले। मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात पावतकीच तांचे कारी सामकार आशिल्ली TG17A1600 ह्या नंबराची कार अचकीत महामार्गा वयल्यान कुशीकचे घळयेत कोसळ्ळी। हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले। गोंयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ह्या अपघाताची कल्पना येतकीच तांच्यांनी आपली कार थांबोवन वेळ काडिनासतना मजत कार्य हातात घेतले। हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले। तो मेरेन अपघात स्थळाचेर हेर प्रवासी जमा जाले। हेर प्रवाशांच्या मजतीन गोंयच्या ह्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारीत अडकिल्ल्या 5 प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले। उपरांत ॲम्ब्युलन्स आपोवन ह्या जखमी प्रवाशांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडपाची वेवस्था केली। कारीत अडकिल्ले 5 प्रवासी तेलंगणा राज्यांतले आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। ह्या अपघातग्रस्त कारीत अडकिल्ल्या प्रवाशांक वेळारूच भायर काडिल्ल्यान ते सुखरूप वाटावले अशी माहिती दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय हांणी दिली। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।